सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस येता। हांव क्रिस्टोफर डायस गांवांत वेली कोंकणी उलोय लंडन फुलोय आवाज कम्युनिटी रेडिओ साउथ एम्पटन UK तुमच्या मुखार दवरता म्हजी सोवी कविता। कविताचें नांव जावन आसा काणकोण वाशी। सुरू करता म्हजी सोवी कविता काणकोण वाशी। करमल घाटच्या दोंगरा कुशीक शांत निदोळ श्रुश्ट उबी, पांचवेच्या दाट जाडीत सोयमासूक सौभोवी। सोय निर्मिती व्हांवता वाळ, सुराक ताच्या दिवन ताळ। ओबोड मोगान शायलाक पवळय, वेताळ्या वेळ। दाट जाडींतल्यान नागमोडीत व्हरता पळय येरादारीक। दोंगरा फाट चिरीत निलगिरी शेल कुशीक सारीत। सैमाचो हो आबोड खेळ, चितनाक म्हज्या घालता मेळ। जियेलोल्या वोरी सुकाव खेळ, जिणेचो सारता वेळ। कारमाळघाटच्या दोंगरा कुशींत मोनान म्हज्या मेळटा शांती। अणभवता हांव सुखार आशी, म्हणटात म्हाका काणकोण वाशी। कविता बरोवपी मानेर फेर्नांडीस, पंचोले काणकोण। वस्ती करता गोंये बाहरेन। देव बरें करूं। कोंकणी उलोय लंडन फुलय।